विसा उपरांत तुमकां येवकार। गोंय विद्यापीठाच्या इलेक्शनाक भाजपाच्या पॅनलाक बिनविरोध निवड जाल्ल्यान गोवा भाजपा पक्षान तांकां येवकार आनी शुभेच्छा दिल्या। वर्सान वरस विरोधकांक कसलो तरी वाद क्रिएट करपाचो आसता म्हण अंदू वर्सा तांणी ओपन इलेक्शन विशय काडला अशें जैतिवंत उलयल्यात। पणजेच्या आरडीएक्स गोवा खातीर कॅन्झल रॉड्रिगेज। शांभवी गाडगे, दत्तप्रसाद देसाई मेंबर, संदेश पालकोंडा मेंबर, बाळकृष्ण सगळे बिनविरोध निवडून आयिल्ले आसात त्यांचे विरोध एकूय कॅन्डिडेट उबो रावलो ना आनी सगळ्यांनी तशेंच सगळे विद्यार्थी तेंचे बरोबर रावले त्या खातीर तेंचे अभिनंदन करता आनी बरी तेंचे कडल्यान येणाऱ्या वर्साक बरी कारकीर्द ते करतले त्या समयाचे दिवाळेच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। इलेक्शन जेन्ना डिक्लेअर जाले 3 महिन्या पयलीं एक जेन्ना UCR इलेक्शन बीन डिक्लेअर जालें तेन्ना कांयच बोवाळ नाशिल्लो। UCR इलेक्शन जायना फुडें आनी सादारण दिल्लीचे युनिव्हर्सिटीचे जेन्ना इलेक्शन जालें ताजे 1-2 दिसान बोवाळ सुरू जालो, ओपन इलेक्शन म्हणून एक गोंयभर बोवाळ केओस तयार जालो। आनी जी पॉलिटिकल पार्टी विंग्स आशिल्ली जेंचो युनिव्हर्सिटी इलेक्शना कडेन अजून पर्यंत संबंध नाशिल्लो ते सुद्दां येवन बोवाळ घालपाक लागले आनी खंय तरी एक इशू क्रिएट करपाचे। हे वार्षिक पद्धतीन नवे इश्यूज क्रिएट करीत आसतात। ह्या वर्सा पळय कितें तरी नवो तयार करपाचो प्रयत्न केलो। 179 UCR निवडून हाडपाक यश मेळ्ळो आनी तेवूय अनअपोज। मॅक्सिमम कॉलेजींनी UCR अनअपोज आशिल्ले आनी ताजे फुडें जेन्ना आफ्टर UCR इलेक्शन जेन्ना UFR इलेक्शन जाता तातूंत आमकां 53 UFR मेळोवपाक यश मेळ्ळो। टोटल 61 UFR निवडून आयल्या, तातूंतले 53 UFR आमचे आसात। खंय तरी परत आमचेर आरोप जाले की आमी किडनॅपिंग करतात, ब्रायब दितात, धमक्यो दितात। जेन्ना 179 आमचे कडेन UCRच अनअपोज आशिल्ले जाल्यार आमी धमकी दितले कोणाक? ते ओपन इलेक्शन जे म्हणटा इट इज फॉर अ वेल डिफायन्ड स्मॉलर युनिव्हर्सिटी। गोंया सारकिल्या राज्यांत ज्या जाग्यार 64 एफिलिएटेड कॉलेजीस आसा, एक कॉलेज मलाड सुद्दां आसा मुंबय, आनी अशा जाग्यार ते म्हणटा की go for open election, which is totally not possible. BJP स्टुडंट सेल पूर्णपणे तयार आसा। फाल्यां जर इवन ओपन इलेक्शन जालें जाल्यार आमकां जिखपाची आमची फुल तयारी आसा। पण हो जो प्रोसिजर आतां सध्या फॉलो जाता इट इज अ प्रॉपर डेमोक्रेटीक प्रोसिजर।